ट्रॅकिंगाचेर डिस्कशन जाल्यार तेजेर हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर एक 8-10-15 दिसां भितर डिसिजन दितलो आपले. द सेंट्रल मिनिस्टर इज कमिंग आणि कोलाचेरूय डिसिजन जाला की हाव टू रिड्यूस द क्वॉन्टिटी ऑफ कोल कमिंग इन टू गोवा. तेजेरूय 100% चीफ मिनिस्टर पॉझिटिव्हली इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा डिसिजन जातले. लोकांचे अगेन्स्ट डिसिजन हा पळय खंयच जावचें ना. लोकांक नाका तो प्रोजेक्ट जावचो ना इतली हांव गॅरंटी दिता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आयज सगळ्या मिनिस्टरांनी सांगलां कितें सांगपाचें आहा पळय तितलें म्हणजे ऑन दीस इश्यू. आनी वी हॅव गिवन हीम दॅट यू ओनली गिव द टेल द प्रेस वीथ द सेंट्रल मिनिस्टर. म्हणजे सारकें जावं न्ही तें कितें आमी सांगलें म्हणून आनी सेंटर आनी कितें कोत्ता तशें नाका. सेंटराचो मिनिस्टराक घेवन आनी मागीर तुमी दोगूय जाण दिया म्हणून. ह्या म्हयन्यान भितर येवंक शकता तो बिफोर 30th. Till then I don't think any work will start of double tracking. Honorable CMन ऑलरेडी डिसिजन दिला ना. सद्याक काम चलना. सद्याक काम चलना बंद कर म्हणला काम. ना पूण जेन्ना तुमी म्हणटा रोड नाका तसो डबल ट्रॅकिंग जाय गरज आसा. गरज नाका म्हणून CMन सांगला न्हू. CM डिसिजन दितलो तेजेर आनी डिसिजन वील बी इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ